प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोनवार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा जुवाचो 11वो विसवोर, वड 45 ते 50 आनी 6 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 11 वर्सेस 45 to 56. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें केल्लें तें पळोवन मारयेशीं आयिल्ल्या जुदेवकारांतल्या जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो. पूण तांचेर भितरल्या कांय जाणांनी फारिसेवांशीं वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच मुखेल याजकांनी आनी फारिसेवांनी महाधर्मसभेची बसका आपयली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता आनी आमी कितें करता? आमी ताका असो सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर भावार्थ दवरतलो आनी रोमी अधिकारी येतले आनी आमचो देव मंदिराचो आनी आमच्या राष्ट्राचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो त्या वर्साचो परम याजक आसलो. ताणें तांकां म्हणलें, तुमी कांयच समजना. आमच्या आख्ख्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें. हें तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें सांगूंक ना, पूण त्या वर्साचो परम याजक कसो ताणें अशें भाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हय फकत पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिंपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत. त्या दिसा थावन ताका जिवेशी मारूंक तांणी थाराव घेतलो. ह्या पासत जेजू जुदेकारां मदें उक्तेपणी भोंवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून ओरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्राईम नांवाच्या नगरांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बरोबर रावलो. जुदेवांचे पास्क लागीं पावलेलें. पास्का आदीं आपली शुद्धी करूंक जायतो लोक गांवांत थावन जेरुसलेमाक सोडून गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता? तो पोरबेक येतलो की ना? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां तें उतर आमकां सुजमणी मेळोवपाक आनी जेजूचेर आड गुडमेल कित्याक येयल्लो तो पळोवपाक आमी पळोवया कितें घडलां तें. जेजून लाजराक मेल्ल्यांतलो पुनरुज्जीवन केल्लो. ताचें नांव आतां गाजूंक लागलें. लोक ताचेर भावार्थ धरूंक लागलो. फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी सगळे जे धर्माचे लिडर आसले तांकां लोक आतां पयस करूंक लागलो आनी सगलो लोक आतां जेजू फाटल्यान धांवूंक लागलो, जेजूचेर भावार्थ धरूंक लागलो. आनी हे जे धर्मशास्त्री, हे फारिजियो जे आसले, हे लिडर आसले, ते आतां ते भाशेन एकदम खंतीन हुसकेन आतां आसात. कित्याक आतां लोक तांकां सोडटा, लोक तांचे कडेन येवपाक तयार ना. सगलो लोक जेजू कडेन धांवता. सगलो लोक आतां जाणो की जेजू सगली मिलाग्री करता म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही मिलाग घडटा आनी आतां लोक तांकां सोडून जेजूच्या फाटल्यान लागता, हे लोक आतां जेजूक आतां मारून उडोवपाक चिंततात. आनी भाव भयणीनो, आयज 50 वडीन हो जो कायफास आसलो, तो मुखेल याजक आसलो, तो कितें म्हणटा? आमच्या आख्ख्या राष्ट्रांचो भोस जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार तुमकां अदीक फायद्याचें. हें तुमी समजनात काय? कितें म्हणटा तो? आमच्या आख्ख्या राष्ट्रांत भोस जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार, तो एकलो कोण? जेजू. ते आतां चिंतात तांचो भोस नाका, तांकां नाकारपण नाका, तांकां जाय जेजूक उडोवन मारपाक. जेजू आतां बरें करता, पेकोणी दिता, लोकांक देवा कडेन लागीं हाडटा. पूण हे फारिजियो आनी धर्मशास्त्री तांचो कितें भोस जावच्या परस ते आतां जेजूक मारून उडोवंक सोदतात. आनी भाव भयणीनो, ते कितें करतात?
ते आतां चिंतात कशे भाशेन जेजूक मारून उडोवपाक आनी शेकी ते जेजून मारूंक उडोवंक पावतात, जेजूचो जीव पासून काडपाक तयार जातात. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो देवाचें उतर आमी आयकता, देवाच्या उतराची सोजमणी आमकां मेवल्या आनी सोत म्हणल्यार जेजू ह्या संवसारान आपल्या सर्गीच्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. आमच्या तारणाची जे जे देवान येवजिल्लें आमच्या तारणा पासत ते सगळें संपारपाक जेजू ह्या संवसारान येयलो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना कायफासान प्रकाश 50 वडीन म्हणलेलें की बरें जावपाक की सगलो लोकांचे दोस नाका, तांचोच दोस नाका, दोस ताका नाका आसलो, पूण ते आतां जेजूक मारून सोदताले. आनी भाव भयणीनो, आयज 2000 वर्सां जावन जेन्ना ह्या शिवर्तमानाची आमी नियाळ कोत्ता, आमी एक एकल्यांनी हो प्रश्न आमकांच विचारूंक जाय. ज्या भाशेन त्या फारिजिवांनी, ज्या भाशेन त्या धर्मशास्त्रांनी, ज्या भाशेन त्या धर्माच्या लिडरांनी जेजूक नाकारलो, ताका पयस केलो, ताका बणकोणीन घातलो, ताचो जीव काडलो खुर्सार, आमी आयज जो देव आमच्या जिवितान धाडटा, देवाचे मनीस, पाद्री, माद्री, प्रेगादोर, देवाच्या उतराची सोजमणी दिता तो लोक आमच्या जिवितान जेन्ना देव धाडटा, खरेपणी आमी तांकां नाकारता काय वा आमी तांकां तांचें उतर आयकता? खरेपणी जेन्ना ते आमकां शिकोण दितात, जेन्ना ते आमकां ह्या संवसारान आमी जें कोत्ता सारकें करिना ते ताजेर आमकां ती सोजमणी दिवन आमकां देवा कडसून लागीं हाडटा, खरेपणी आमी जेजूचेर बावर दवरता काय, आमी ताच्या उतराचेर बावर दवरता काय, खरेपणी आमी देवाचें बोगसणें मागून आमी आतां शिवर्तमान सोत मारपाक तयार जावन आसा काय? आनी भाव भयणीनो, गरज आमकां आयज ह्या उतराचेर, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करपाक आनी आमच्या जिवितान जो बदलाव आमी करूंक जाय, आमच्या मनाची नडसणी करूंक जाय, ती आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आयज करपाक आमी सगळीं देवाच्या उतरान रगून आयज आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.